येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। पर्यटन खाते सांबाळटा पेडणेचो आमदार बाबू आजगावकार, पूण त्याच्याच मतदारसंघातल्या किल्ल्याकडेन जाल्या आड नदर। बंद दरवटो आणि कोसळिल्ले बुरूज पळोवन परत वयतात पर्यटक। कुशीची जमीनय न्हय लागल्या गिळूंक, सरकारान घालचे लक्ष मागतात हळणकार। उद्देगां खातीर आयडीसी आणि हेर सरकारी खात्यांनी करात ऑनलायन सिस्टम। गोंय राज्य उद्देगीक संघटनेन केल्या मागणी। सिस्टम सुरू केली जाल्यार वाचतलो वेळ आणि कामय जातले वेगान, म्हणटा संघटना। धा ते 14 जुलय मेरेन गोंयान घोंगांनी कोसळटलो पावस। दर्यांत वतना सांबाळून नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्याची शिटकावणी। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। देशांत फाटल्या 24 वरांत 42,766 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 1,206 जाणांक मरण आयिल्ल्याची बातमी आसा। हो आंकडो धरून एकूण केशी 3,07,00,000चेर पावल्यात, जाल्यार एकूण 4,07,000 पेशंटांनी निमणो स्वास घेतलो। महाराष्ट्राक फाटीं घालून शुक्राराक केरळान 13,563 केशी नोंदयल्यो। सध्याक देशांतल्या हेर राज्यां परस केरळांत चड एक्टिव्ह केशी दिसून आयल्यात। महाराष्ट्रा परस थंयचो आंकडो चड आसा, जाल्यार एका दिसांत मरप्यांचो आंकडो केरळांत 130 जाल्यार महाराष्ट्रांत 747 दिसून आयला। पॉझिटिव्ह केसी अजूनय 40,000 परस चड आसात। सरकारान नेम घालून दिल्यात, लोक जायते कडेन ते मोडटना दिश्टी पडटात। सोशल डिस्टन्स दवरिनात, ताका लागून कोविडाचे दुसरें ल्हार अजून सारकें वचूंक ना अशें भारताच्या पॅन्डेमीक टास्क फोर्साचो मुखेली दोतोर व्ही.के. पॉलान म्हटलां। लोकांनी घाळपण दाखयलें जाल्यार केसी आटापांत येवप कठीण अशें तो म्हणटा। वेगवेगळ्या राज्यांनी खाजगी हॉस्पिटलांनी कोविड-19च्यो 1,73,00,000 सुमार वापरूंक नाशिल्ले वॅक्सिनां पडून आसात, केंद्र सांगता। 38,54,00,000 डोसा मदले 36 कोटी वयर डोस वापरल्यात। गोवा 365 ब्युरो। हळर्णा गांवच्या पोरण्या अशा इतिहासीक किल्ल्याकडेन पुरातत्व खात्यान पुरायेन आडनदर केल्या। सध्याक काचे बुरूज कोसळ्ळ्यात। इतिहासीक वास्तू सांबाळून दवरप हे सरकाराचे धोरण आसतनाय देखदिनो आनी पर्यटकांक आकर्शीत करपाची तांक आशिल्लो हो किल्लो दुरुस्त करप काळाची गरज जावन रावल्या। महत्वाचे म्हटल्यार पर्यटन मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आशिल्ल्या बाबू आजगांवकाराच्या पेडणे मतदारसंघात तो आसा। कितलो सोबीत सुंदर हो वाठार, पूण ह्या पर्यटन स्थळा कडेन आर्किओलॉजीची आडनदर जाल्या, देखभाल जायना। मुखेल दरवट्याक कलिया धुमकळटा। कोणें तो पळोवपाक आयलो जाल्यार भितर वचपाक मेळना। फकत एक घोडो किल्ल्या कुशीक दिश्टी पडटा। तो इतिहासीक काळांतलो नासलो तरी शेणत चलिल्लो एका तेंपावयलो गिरेस्त इतिहास सोदता आसतलो, हातूंत दुबाव ना। तो किल्लो एके सायडीन मोडला म्हणून सांगला तो ह्यो जाली 4 वर्सां सुमार जातली, 4 ते 3 वर्सां जातली असो मोडून पडला आणि तो दिसोंक जायना म्हणून प्लॅस्टीक कापेत घालून तो धाकलेलो। आतां ती कापेतूय सारकी उबोवन बीन गेले पडले एके सायडीन आणि तो मोडोन एक सकयल येयल्लो आसा। परत तो त्या सायडीसून आनीक ह्या पावसान जो तो फुडलो भाग हा तो पडोंक शकता मोडोन। किल्लो बेगीतल्या बेगीन तो उबो करपाचो गव्हर्मेंटान, जगेक तर लोक पळोवपाक येता ते हे अशें मोडलेले पळोवन ते बरें दिसना। बेगीन रिपेर करून तो एक ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून बरो फेमस जावंक जाय आमचो तो। कित्याक नेटार पळोवन हांगा येतात ट्युरिस्ट हळर्णा किल्लो म्हणून, पळय जाल्यार ते मोडलेले सगळे दिसता। ते ट्युरिस्ट मिनिस्टर बाबू आजगांवकर ताका हांव रिक्वेस्ट करता की तेणी तो हे डेवलप करपाचो। पळोवपाक गेल्यार हो जरी किल्लो जरी असलो जाल्यार ह्या किल्ल्याक लागणारे जनावर म्हणजे घोडो सुद्दां हांगा आसा। हो प्रायवेट कोणाचो तरी घोडो आसा, पण ह्या किल्ल्या कडेन हो घोडो आसा, पण ट्युरिस्ट येता तांकां ते कितें पळयतले देव जाणा। कारण दाराक फुडल्यान लॉक आसल्या कारणान भितर वचपाक मेळना। जे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान जो कोण मनीस दवरलेलो आसा सेक्युरिटी, तो लॉक करून कितलेशेच म्हयने जाले खंय तो येत ना। ट्युरिस्ट येवन हांगासरल्यान परतून वयता, कितें हांगा येवन पळयतले? तर सरकारान लक्ष घालचें की हो हळर्णा गांवचो किल्लो परत शाबूत करून एका कितें तरी इतिहास आसा, इतिहास जर जपपाक जाय आनी गोवा जर ताका इतिहास गोवा सरकार इतिहास जर जपपाचो आसा जाल्यार हो बेगींतल्या बेगीन किल्लो सारको करून हो ओपन करचो अशें सगळ्यांची मागणी आहा।
आमी आसा हाळना फोर्टाच्या फुडल्यानच आसा जी न्हंय व्हांवता ही आमी म्हणटा ती शापोरा नदी आनी ही नदी इतली भरता की हे सायडीच्यो ज्यो कडा आसा ह्यो सगळ्यो कडा तुटून वयता आनी ह्यो जर अश्योच जर उरल्यो जाल्यार हांगासरल्यान जस्ट 10 मिटर फुडें फोर्ट आहा फोर्ट सुद्दां भितर वचपाक येना धूप जाली आनी जर चड माती जर भितर गेली जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट हो फोर्ट उरपाक हे चिन्ह सुद्दां उरचें ना सगळे भितर वयतले. हळणच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उद्देगां खातीर आयडीसी आनी हेर सरकारी खात्यांनी ऑनलायन सिस्टम सुरू करची गोंय राज्य उद्देगीक संघटनेन मागणी केल्या. ही सिस्टम सुरू केली जाल्यार वेळय वाटावतलो आनी कामय बरे भशेन जातलें अशें संघटना म्हणटा. उद्योग वेवसाया खातीर प्रक्रिया सुटसुटीत जावपाक जाय अशें केंद्रांतलें तशेंच राज्यांतलें भाजपा सरकार सांगतालें पूण मुळाव्या पावण्यार कांयच जाल्लें दिश्टी पडना. ऑनलायन सिस्टम काडली जाल्यार सगळ्यांकच बऱ्याक पडटलें अशें उद्देगीक मळार वावुरप्यांनी सांगलें. कोरोना वॉरियर्सांचो भोवमान करपा खातीर कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार वेर्णा उद्देगीक संघटनेचो अध्यक्ष प्रदीप दा कोश्ता, गोंय राज्य उद्देगीक संघटनेचो अध्यक्ष दामोदर कोचकार तशेंच वेर्णा उद्देगीक संघटनेचो आदलो अध्यक्ष नितीन कुंकळयेकारान हाचेर उलोवप केलें. जेन्ना हांव GSI प्रेसिडेंटशीप घेतली मेन म्हजें हें आशिल्लें कितें म्हाका डिसिजन मेकींग इन GIDC जाय आशिल्लें कित्याक GIDC कडेन आमचे खूब फावटी इश्यू जाता बिकॉज दॅट इज द मेन बॉडी वी आर कम्युनिकेटींग ऑलवेज and now we have taken up an initiative to put all their services online and to give their service to all the industry because every time industry has to spend lot of time going to GIDC and for a silly things like getting a NOC and all it takes so much time and your valuable time so if we get all these facilities online in our desk we can operate and it will be a very transparent thing also. Regarding the factories and boilers also we want to put things in order and in the pollution control also because the friction is there between the industry and pollution control. We want to amp it up and make it a very good playing field so that the smaller units also can come up and do something for the employment of the state. As far as the GIDC plan approval and the occupancy we are right now facing a problem because it is all done manually. So we are in talk with the government and government also has created a special committee to see that in line with the single dwelling online procedure what we have started in Goa, industries also will start getting the online construction license approval, occupancy and all in short time. So we feel that the brighter days are supposed to come for industry. That this industrial estate becomes one of the unique industrial estate wherein there won't be any labor issues and the atmosphere in which the people can work will be more pleasant. So as CM also announced during his budget speech that he will be supporting the workmen housing in the industrial estate. And to make that dream come true, we as a Verna want to take up first the pilot project of creating that housing facility for the people who are being not treated as well as because we are using them and they are not being given that kind of dignity and we want to create a very good atmosphere for the industry to prosper. We want to be part of all the policies that government is coming for the industry and as a whole we want to get this Goa to a prosperous state. See, what we are looking for, this COVID scenario was a very trying time for everybody. It's not only industry, local people, government, everybody at a trying time. But it brought all of us together. The kind of synergy we saw in the last 2 years, we've not seen it in the past. But going ahead, hoping that the pandemic goes down, what we have in mind, all of us as a core team, is to make Verna a model estate. Again, it's not only related to greenery and visuals. We want to get rid of garbage, contribute to society into waste management, make it self-reliant. Why does the industry need to come to a place? Basically to see that the place comes up alive. It's through indirect or direct employment of people,
revenue generation for the state, not just India in particular, but for the state. So that is one contribution. Our principal thing is we don't have any expectations from anybody. But all we expect the government to do is be supportive of whatever we are doing. We don't want any monetary benefit. We don't want anything. We will do it ourselves. But they should not bring roadblocks. You know, now you take a simple thing like after a lot of struggle, we put traffic signals in Verna Industrial Estate. You know, until today, now CM is himself has inaugurated it 6 months back. But till today, the file has not been approved. You know, this kind of things we don't expect. We expect things to move fast. गोवा 365 खातीर वेर्णेच्यान हिरू महाले. सोनसड्याचो विषय अजूनही सुटावो जावंक ना. पालिका मंडळ बदलत रावले पूण हो प्रश्न आसा तसोच आसा. मडगांव पालिकेची शेनवारा बसका जाली. हे बसकेत सोनसडो होच महत्वाचो विषय आशिल्लो. 14व्या वित्त आयोगाच्या पैशांचो वापर करून नवीन बायोमिथेनेशन प्रकल्प उबारपाचो थाराव मडगांव पालिकेन घेतलो. भौशीक सुवातांचेर उडोवन दिल्ल्यो गाडयो काडप, फातोड्ड्यां फूड कोर्ट बांदप, CCTV कॅमेरे बसोवप, घराघरांत वचून कोयर एकठांय करपा खातीर कंत्राट दिवप, पालिका इमारत रंगोवप तशेंच नगराध्यक्षा खातीर खाशेल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक ह्या विशयांचेर चर्चा जाली. Consider they want to put some machinery in they have already discussed with GWS, they can discuss like Mr. Joglekar and there's a presentation dila. So to tiga sasra पयलींच्या day to day आहा नो waste आहा तो that he wants to clear us all. So that process चलता था, discussion झालं सगळें. But today's meeting and the CEO केला नो express of interest म्हणून जालें. So that day आमगे go state pollution बोर्डाचं जोगलेकरांनी presentation दिला. त्याने ते म्हटलं ना तिंगा लायक प्लांट बायोमेथेनेशन प्लांट म्हणजे ते प्रोसेस चलता तेंगेलो. हां तो पार्किंगाचे आमगेले बीग प्रॉब्लम आसल्या लोकांक. लोकांक एक प्रॉब्लम आसलो. टुडे आमी हे केला डिसिजन घेतला फॉर टेंडरिंग. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रेल्वेंतल्यान वचपी कार्गो सेवा आतां वेगवान जातली. आदी मालाचो कार्गो पावपाक 3 ते 4 दीस लागताले पूण आतां 24 वरां भितर तो मेळटलो. कोकण रेल्वेचो महावेवस्थापक विनोद कुमार गुप्तान सांगलें. कोकण रेल्वेच्या बाळ्ळी रेल्वे स्टेशनाचेर मल्टी मॉडल लॉजिस्टीक पार्क सुरू जाला. ताच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. हाचे आदीं येरादारींतल्या आडखळींक लागून कार्गो उसरा पावताले पूण आतां रेल्वे कार्गोचे नवे सेवेक लागून कार्गो पावपाची तरतूद वेगान जातली अशें ताणें सांगलें. आयकात. मोस्टली सब जानते होंगे इट्स ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. इट्स ए नवरत्ना PSU. वी आर हैविंग अराउंड 67 टर्मिनल अक्रॉस इंडिया. We are having more than 300 rakes which we are running across India. We are pioneer with 74% share in the logistics. So with all your hard working and blessing, today we are in a position to start maiden trains from Balli to JNPT. Now ये train मतलब directly it will go directly to JNPT. So trade which is facing problem for this congestion via Colombo port or via road they were sending. So now they can overcome all these problems. We can facilitate the trade to have free flow service. So once train is left from here, within 24 hours it will reach to Bombay. Normally in by road it is taking 3 to 4 days. And if the container is going via Colombo, there is very huge waiting time due to congestion. कॉन्कोर के साथ मिलकर ये फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप की है और गोवा के लिए, गोवा राज्य के लिए एक्सपोर्ट को अगर ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा योगदान रेलवे और कॉन्कोर की तरफ से रहेगा. आगे चल के ये जो यहाँ का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो यहाँ पर फैसिलिटीज बनाई गई है ये गोवा की उन्नति के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है. और यहाँ से जो रेक्स सीधा भी JNPT जा रहे हैं. आगे चल के हमारे जितने भी कोस्टल में मेजर पोर्ट्स हैं, कोचीन हो, बेंगलोर है, JNPT है या गुजरात तक कहीं भी आप अगर चाहे तो ट्रेन सर्विसेज से ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.
गोंयांत 10, 11, 12, 13 आणि 14 जुलयाक घोंग्यांनी पावस पडपाक शकता. कांय कडेन कमी अधिक प्रमाणात जाल्यार कांय कडेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.